आज ते म्हणटा रिझर्व बँकेचे आज काल आयले तातूंत भितर 99% ऑफ द कस्टमर्स. सो ते कितले 56 काय 60,000 कस्टमर आसा. सो 550 ते 600 कस्टमर असे आसात जांचे अमाउंट 5 लाखा वयर आसा. तांचे कितें? थोड्याले 7 लाख आहा, थोड्याले 10 लाख आहा, थोड्याले 20 लाख आहा, थोड्याले 1 crore सुद्दां आसा. विदीन 90 days मॉनिटरिंगाच्या अंडर बँक येता पळय ताका 90 डेजां भितर पयशे दिवपा जाय 5 लाख. सो एखादी बेगिनी मेळत लिक्विडेटर घाली शिवाय जावपाना. लिक्विडेटर घालतका लिक्विडेटर हॅज टू गो इज प्रोसिडींग्स बिकॉज ही इज नाव अंडर हायकोर्ट हें जाता. गव्हर्मेंटान इमिजिएटली म्हणजे रजिस्ट्रान आमचे लिक्विडेटर अपॉइंट करतकच सायड बाय सायड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंडाचेर एक्शन जावपाक जाय. कारण ह्या लोकांक जर पयशे मेळपा जाय हे 500 ते 600 कस्टमर जे पळय 5 लाखा वयर आसप तांकां मेळपा जाय जाल्यार हे तांचे कडल्यान तांचे एसेट्स तांचे हे कितें कितें आहा ताणें पळय ते बँक मिस एप्रोप्रिएशन केलां ताजेर तांचे अटॅचमेंट जावपा जाय अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. सो आय डिमांड टू गव्हर्मेंट ते रजिस्टर ऑफ कॉपरेटिव्ह मार्फत एक स्पेशल ऑडिट घालचें, स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन हें करचें ताजेर. म्हणजे गोंय राज्य सरकारा कडेन विनंती आसा बँक मळोवच्या बाजारकारांनी बँक स्थापन केल्ली आनी बँकेन जितलोय जो पळय पयसो आसा भितर तो कश्टकरू लोकांचो पयसो आसा त्या खातीर त्या लोकांचेर अन्याय जावपाक दिनाका. आनी जे बँक ही डबघाई घेवपा खातीर जे आजी माजी संचालक जे आसा तांची चवकशी जावची, जातीन चवकशी जावची. ताजेर तुमी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन ट्रिब्युनल एक बसोवन ताजेर जातीन चवकशी करची आनी ते जर दोशी आढळटा भितर तुगेली ही बँक डबघाईच वचपा खातीर जाल्यार तांची संपत्ती बीन कितें आसा तीय सुद्दां जप्त करून ह्या लोकांचे गरीब लोकांचे पयशे मेळपा खातीर तुमी सरकारान प्रयत्न करचो.